7 दिसां पयलीं कुणे उद्देगीक वसणुकेंत जाल्ले चोरयेचो तपास करून चोरांक धरपाक माद्दळ पुलिशेक येस आयले. तशेंच फारायल्ले पयशे जप्त केल्ल्याचे दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंतान सांगले. कुंडय उद्देगीक वसणुकेत 9 तारखेर ही चोरी जाल्ली. चतुर्भुज घिंटल हो आपले स्कुटरी वेल्यान वतालो तेन्ना पवन राजब्रत यादव आनी महेश गामा ह्या दोगांयनी चतुर्भुज घिंटलाचेर फाटल्यांतल्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत चतुर्भुज घिंटल रस्त्या कुशीक पडलो आनी ताची गाडी दुसरे वटेन पडली. चतुर्भुज गाडयेवेल्यान पडलो ते पळोवन तांणी ताचे गाडयेची डिक्की उक्ती करून 1.5 लाख रुपया फारायले आनी तांणी थंयच्यान पळ काडलो. चतुर्भुज घिंटलान हे विशीं पुलिशेंत कागाळ केली. उपरांत म्हार्दोळ पुलिशेन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेजी वेल्यान दुबावितांची वळख पटयली. दोगांकूय धरून तांची चौकशी केल्या उपरांत दोगांयनी गुन्यांवाची कबुली दिली. तशेंच हे चोरयेंत आनीक 3 जाणांचो हात आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. पुलिशेन तांकांय अटक केल्या. तातूंतल्या दोगांचो आनीक खंयच्या तरी गुन्यांवांनी हात आशिल्ल्याचे पुलिशेक दिसून आयले. Yes, Mani जो आसा न्ही was involved in attempt to murder case of Vasco police station. The case has been acquitted, but he is of criminal mind. Now this Ashok Pandrekar, who is having a scrap adda in Kepe, he is involved in the case in Mangalore police station of receiver of the stolen property there. So these we have found out. Against others we have not found out, but with Pawan and his associate Nagraj, we haven't found out, but they appear to be all this information has been collected, processed, recorded, went and shown. This is all come on record, and we brought it on record because this is a big criminal conspiracy which has been hatched by them and got it executed through someone else. See, the accused from Kepe, accused from Margaon, accused from Vasco committing crime in Kundai. So it has spread across, and we have invoked the sections of dacoity on them, and we have gone ahead with the investigation and carried out the investigation. Bureau Report, Gomantak TV.